Levishastra, chapter 20. इस्रायल पोरजेक सांगूंक सर्वेस्परान मोयजेसाक म्हणलें, तुमी व तुमचे मदें जियेतलो पोरको मनीस कोणूय तो जावं आपल्या भुरग्यांक मोलेक देवाचे पुजेक सोडून दिता ताका सगळीं पोरजां फातरावन मारतली. कोणूय एकलो आपल्या एका भुरग्याक मोलेकाचे सेवेक दिता आनी म्हजो तोंबू भश्टायता आनी म्हज्या पवित्र नांवांक बेमान कोत्ता, हांव ताचेर पोत्तोतलो आनी तो म्हजे पोजेंतलो भायर पडटलो. पूण पोरजा ताचे कोणेक आपले दोळे धांपता आनी ताका फातरावन मारूंक भायर सरना जाल्यार हांवूच ताका आनी ताच्या कुटुंबाक आनी मोलेकाची पुजा करूंक ताची पांग धरतात तितल्यांकूय म्हजे पोरजे मदलीं भायर उडयतलो. मेल्ल्या वरवीं कोणूय प्रसाद लावूंक वेता ताचेर हांव आड आसतलो आनी म्हजे पोरजेंतलो ताका भायर उडयतलो. तुमी भाग्यवंतपणी जियात, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पोर. म्हज्या कायद्यांक पालो दियात, कित्याक हांव सर्वेस्पोर आनी तुमकां पवित्र कोत्ता. सर्वेस्परान ही शिकोवन दिली, कोणूय आपल्या बापायचेर व आपले आवयचेर शिराप घालता ताचो जीव काडचो, तो आपल्या मरणाचो जबाबदारी जातलो. कोणूय एक दादलो आपल्या शेजाराचे बायले कडेन परतवार कोत्ता ताका आनी तिकाय जिवेशी मारची. कोणूय आपल्या बापायचे एके बायलेक एकवटता तो आपल्या बापायक बेमान करता ताका आनी तिकाय जिवेशी मारची. ती आपल्या मरणाची जबाबदारी. कोणूय एक आपले सुनेक एकवटता तांकां दोगांयकूय जिवेशी मारची. ती सोयंबा आड गेलीं देखून आपल्या मरणाची जबाबदारी. एक दादलो बायले लागीं कोत्ता ते परी दुसऱ्या दादल्या कडेन तशें कोत्ता ते दोगूय कांटाल्याची वस्त आदारतात देखून दोगांयकूय जिवेशी मारचे ते आपल्या मरणाचे जबाबदारी. कोणूय बायले कडेन आनी हिचे आवय कडेनय लगून जाता हांकां तेगांकूय उलपावन मारची, कित्याक विकोडटाय आदारली आनी असलें तुमचे मदें घडचें न्हय. कोणूय एक जनवराक एकवटता ताका आनी जनवराकूय मारची. एक अस्तरी जनवरा कडेन कुडीचो एकवट करूंक सोदता तिका आनी जनवराकूय जिवेशी मारची. तांणी तें मरण आपणाचेर घेतलां. कोणूय आपले भयणी कडेन व अर्द भयणी कडेन लग्न जाता तांकां दोगांयकूय सोबे माजार लोजेक घालून सोबेंतलीं भायर उडोवची. तो आपले भयणीक एकवटतलो आनी हाचो परिणाम तो भोगतलो. कोणूय एक दादलो तिच्या म्हयन्या समयार बायलेक एकवटता तांकां दोगांयकूय पोरजे मदलीं भायर घालची, कित्याक ती रितीच्या शुद्धी नेमांचेर आड गेली. कोणूय आपले काकू मावशेक एकवटता ती आपलो आब्रू उबयतात आनी तांणी हाचो परिणाम भोगूंक जाय. कोणूय आपल्या तिवाचे बायलेक एकवटता तो आपल्या तिवाक बेमान कोत्ता आनी ताणें आनी तिणें खास्त भोगूंक जाय आनी भुरगें नासतना तांणी मरूंक जाय. कोणूय आपल्या भावाचे बायले लागीं लग्न जाता तो वायट कोत्ता. ती दोगांय भुरग्यां विरेत मरतलीं. ताणें रिती प्रमाणें अशुद्ध आदारली आनी आपल्या भावाक बेमान केलो. सर्वेस्परान म्हणलें, सगळे म्हजे उपदेश सांबाळात. हे पोरी हांव तुमकां वतलो तो कानानाचो गांव तुमकां वोंकून भायर उडोवचो ना. थंय जियेता त्या लोकांच्यो चाली दोस्तुरी तुमी पाळूं नाकात. तुमकां जागो दिवचे खातीर त्या विदेशांक हांव थंयचे भायर घालतां. तांच्या खोट्या चालींचो म्हाका कंटाळो आयला. हो सुफोल आनी दूद आनी मोव व्हांवतालो गांव तुमच्या ताब्यांत कोत्तलो म्हूण हांवें भासायलां आनी तुमकां तो दितलो. हांव तुमचो सर्वेस्पोर आनी हेर देस पोरजां मदलीं हांवें तुमकां कुशीनूच काडल्यात. म्हणटच जनवरां सुकणीं जीं शुद्ध आनी जीं अशुद्ध ही अंतर करून अशुद्ध तीं जनवरां सुकणीं तुमी खावंक फावना. तीं अशुद्ध म्हूण
हांवें थारायलां आनी ती खावन तुमी अशुद्ध जातल्यात. तुमी पवित्र आनी मुजींच जावंक जाय, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पोर आनी पवित्र. तुमी मुजींच जावचे खातीर हांवें तुमकां हेरां देस पोरजां मोदलीं कुशीन काडल्यांत. कोणूय दादलो वो अस्तोरी मेल्ल्यांचो प्रसाद लावंक वेतात तांकां फातरावन मारची. ही वोस्त आदाता तोच आपल्या मोन्नाचो जबाबदारी. देवाचें उतर हें.